दर्शन घेऊन जेरुसालेम या. पावलार पावल मारून वाटून चलूया. देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेम या. जेरुसालेम शाळे बावस्तीचे ताकाच आमी थंय मेळून वचपाचे. पावलार पावल मारून वाटून चलूया. देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेम या. पावलार पावल मारून वाटून चलूया. देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेम या. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावी. आमच्या स्मेया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगण भाव भयणांनो, आयज आमच्या 2 प्रांतांत वायता समाजीक वावराक भेटयतलो आसा, म्हणजे ले अपोस्टलेट. जायतो आमी वावर करता आमच्या समाज जिवितांत. तेन्ना आमकां विचारूंक जाय, आमी कोणाक लागून कोत्ता, कित्याक लागून करता. आमी देवाच्या मनाक आनी पेल्याच्या फायद्याक बरेंपण शिंपडायता. तो जाणेकल्याक देवान बरेंपण दिलां. तें बरेंपण आपणाकूच दवरचें न्हय, पूण आमच्या भाव भयणां सोबें तें बरेंपण आमी शिंपडावंक जाय. जायते भाशेन तर हे मिसान वांटो घेवन देवाची कृपा आमी मागुया. आनी हे मीस आमी भेटयता तुमच्या हितेसा खातीर. कितेंय तरी तुमी देवा लागीं मागूंक आयलां. हांव बी येयलां कितें मागतलो सायबा तुजे लागीं अशें मन आहा म्हाका. तेच परी जीं पळय कोण टीव्हीचेर पळयतात, चॅनलाचेर पळयतात, तिवूय थंयसर बसून मागतात देवा लागीं. जायते लोकांक हांव वळखता, तांचे खातीर आमी मागता. पिडेवंतां खातीर उडास करून, अनाथ भुरग्यांचो, ऑफन चिल्ड्रन, एड्स जालेल्या मनशां खातीर, बोणकोणी नासलेल्या दूख सोंसता तांच्या खातीर सगळ्यांचो उडास करून आमी हे मिसान वांटो घेवया. आनी आतां प्रवृत्तीन फाव ते बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां उडकून घेवया. हांव पातकी सोपरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बायकोन सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमचे सस्व देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पवित्र देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावूं. सुमिया काकूत कोवर, क्रिस्ता काकूत कोवर, सुमिया काकूत कोवर. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया, सर्पविदा देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तोरा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सुमिया देवा, देवाचे शणी तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचें मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं स्पोर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सोर पवित्र आनी संस्थांच्या देवा, तूं अगणित मोवाडायेचो बाप. तुज्या लागीं मागतेल्यांक तांकां फावो जाल्ले परत चड आनी ताणें आशिल्ले परत चड तूं दिताय. तुजे काकुतीन सोर आमची पातकां बगोस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जे क्रिस्तांव उद्देशी तो तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राज करता देवा सासनाच्या सासनान. बसुया. प्रमाणीक मनीस आपल्या विस्वाशीपणान जियेता. हबाकूक प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप.
सर्वेस्परा केन्ना पुर्यान हांव तुका उलो मारीत रावतलो आनी तूं म्हाका आयकोचो नाय? आनी जुलूम अशें म्हणून तुका हांव आरडटलो आनी तरी तूं म्हाका सोडोवचो नाय? म्हज्या दोळ्यांक ओनीत कित्याक दाखयताय आनी जुलूमशाय चलता तुवें कित्याक नदर म्हजी घालताय? बोळ आनी जबरदस्ती इतलेंच हांव पळयतां. सगळें मेळून झगडीच आनी दुस्मानकाय वाडत वेता. तेन्ना सर्वेस्परान असो जबाब दिवन म्हटलें, तुजें दर्शन बरोवन दवर आनी सडसडीत वाचूंक मेळपाक तें पाटयांचेर बरोवन काड. हें दर्शन आपल्या नेमलोल्या काळाक झेरूल शार्ती पावतलें आनी फटोवचें ना. काळाव करून येत जाल्यार तूं ताका राव. तें चुकोय नासतना येतलेंच आनी हुशीर करचें ना. पळय, जाचो आत्मो प्रमाणीक न्हय तो मनीस दुबावता, पूण प्रमाणीक मनीस आपल्या विस्वाशीपणान जियेता. देवाचें उतर हें. सगल्यांचो जबाब जावं दी. देवाचो ताळो आयच्या दिसाक चिंतान आयकुया आनी काळजान दवरुया. म्हणटात, देवाचो ताळो आयच्या दिसा चिंतान आयकुया आनी काळजान दवरुया. सर्वेस्परा मुखार यात, ताका दिनवासुया. तो थीर कोडप आमचो तारूक, ताका वाखाणुया. आमचो जबाब, देवाचो ताळो आयच्या दिसा चिंतान आयकुया आनी काळजान दवरुया. सरपट पडया देवा मुखार. आमचो एकलोच देव तो, आमी सगळीं ताची पोरजां. चोरवाक वेल्ल्यो आमी शेळयो. आमचो जबाब, देवाचो ताळो आयच्या दिसाक चिंतान आयकुया आनी काळजान दवरुया. देवाचो ताळो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा. चिंतान आयकूंक, काळजान दवरूंक सगळीं आयतीं रावुया. आमचो जबाब, देवाचो ताळो आयच्या दिसाक चिंतान आयकुया आनी काळजान दवरुया. मेरीबाक आनी ओरोण्यांत माश्याक केल्लें तशें तुमचीं काळजां फातरा वरीं धारून करूं नाकात. आमचो जबाब, देवाचो ताळो आयच्या दिसाक चिंतान आयकुया, काळजान दवरुया. तुमच्या पुर्वजांनी तेदना म्हज्यो कोरन्यो देखल्यो, तरी गोरवी मनान सगळीं म्हजेर कोलपून गेलीं. आमचो जबाब, देवाचो ताळो आयच्या दिसाक चिंतान आयकुया, काळजान दवरुया. भाग्योन पावलून तिमोथाक बरयलोलें दुसरें चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, हांवें तुजेर हात दवरले तेन्ना जी कृपा देवान तुका दिल्या ती जागोय म्हूण तुका उगडास कोत्ता. देवान आमकां बिजुडाचो आत्मो दिवंक ना, बोगोर घोटायेचो, मोगाचो आनी आप दोमावनेचो. म्हणटोच आमच्या सोम्याचो गोवाय कसो उबो रावंक लोजो नाका. वो हांव ताचो कोयदी जाला म्हूण म्हजेर पासत तुवें लोसचें न्हय. देवाचे पोदवेचेर पातयोन शुभ वर्तमाना खातीर कोश्ट सोंसून घे. क्रिस्ता जेजूच्या भावार्था आनी मोगा संबंद म्हजे कडसून तूं आयकून जाणूय ती निर्बील शिकोवन तुजो एकूच नमुनो करून दवर. तुजे आदी केलेलो बरो थेवो आमचे सवे जियेता त्या पवित्र आत्म्याचे उद्देशी सांबाळून राव. देवाचे उतर हें. उदकात देवाचो सोब सासनांक तोखता, त्याच सोबदाची बरी खबर तुमकां परगटल्या. Service for our
सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय 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 सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पराक सोय 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 सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या दोन दुतांनी सुम्याक म्हणलें आमचो भावार्थ वाडोय तेन्ना सुम्यान म्हणलें सांसवाच्या कोणा येदो तुमकां भावार्थ आसत जाल्यार उमटून दोरयान वचून उबें जा अशें ह्या तुटीच्या झाडाक तुमच्यान म्हणूंक जातें आनी तें तुमचें आयकोतें तुमचे मदें असलो कोण मनीस आसत की नांगरून गोरवां चोरून परत घराक येयलेल्या आपल्या चाकराक चल बेगीन आनी जेवणाक बस अशें म्हणत हाचे भाशेन म्हजें जेवण तयार कर आनी हांव कांय पियेसोर पेंकटाक बांदून मेजाचें काम कर अशें तो म्हणचो ना काय आपणें सांगलेलें काम चाकरान केलें देखून ताका ताचो उपकार आसूंक जाय ओय तशें तुमकां सांगलेलें तुमी कितलें केलें उपरांत तुमी म्हणात चालतीं बेश्टीं चाकरां आमी करूंक जाय आसलें तें आमी केलां क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी बसत मोगाड भाव भयणानो थोडीशीं उतरां तुमकां दिसभर देवाचें उतर तुमी आयकतात देखून चड हांवें सांगचें ना देव तुमचे लागीं उलयलो देवाक तुमी जबाब दिलो तातूंत मदें थोडीशीं म्हजीं उतरां मोगाड भाव भयणानो एक लाती भाशेन म्हणणी आसा नेमो दांत कोद नॉन आबेत कोणूय आपल्या लागीं ना तें दिना आपल्या लागीं आसा तें दिता जाल्यार मोगाड भाव भयणानो संवसारांत तूं कितेंय बरें करतलो जाल्यार तुजें सगळें बरेंपण आसूंक जाय आनी तूं बरो मनीस जावंक जाय जेन्ना तूं बरो मनीस तें देवाचें बरेंपण तुजें सगळें आसा आनी देवान तुका एक समाज दिला सोशल लायफ वो एक सोसायटी अशें आमचें म्हणून जाता आनी ह्या समाजान दिन भाशेचो लोक आसा थोडे मनीस ग्रेस्त आहात ताचे वाटेन दुसरे मनीस गरीब आसात थोडे मनीस शिकलेले आसात थोडे उणें शिकलेले नेणार मनीस आहात थोडे मनीस दादूस आहात दुसरे मनीस दिसभर बाबडे रडटात कांय कारणाक लागून भुरगीं आसात दादूशीं खेळटात थोडीं भुरगीं ऑर्फनेजीन आसतात थोडीं भुरगीं ऑर्फनेजीन आसतात थोडीं भुरगीं मरणाचे तोंडणेर पावल्यांत हे भाशेन दिनसा भाशेचो वावर आमच्यांनी करूं येता तूं कितें करता देवान तुका कितें दिलें तें पळय देवाचें बरेंपण कितलें तुवें घेतलां तें पळय तें बरेंपण तूं दुसऱ्यांक वांट्टा तें बरेंपण तूं दुसऱ्याच्या दारार घेवन वेता काय आपलेंच तूं पळयता अशें न्हय देवान आख्खी प्रितूम मनशाक दिलेली आसा ही प्रितूम सांबाळूंक हे मनशांक सांबाळूंक देवान एक एकल्याक एक एक भाशेन गूण दिलेले आसात आनी त्या खातीर सोशल वर्क अशें आमी म्हणटा तूं बरें करतलो देव तुजें बरेंपण घेतलो जरी भावार्थान तूं करता आपल्याक कितें फायदो मेळटलो म्हूण अशें करिनाका हांव इजमोल दितलो सगलो लोक म्हाका ताळयो मारतले म्हजें नांव पेपराचेर येतलें म्हजें नांव टीव्हीचेर येतलें देखून हांव दितां हें मनान अशें न्हय म्हाका बरेंपण येवं ना येवं तें देव पळयतलो देवाच्या मनाक पेल्याच्या फायद्याक कितेंय हांव बरें करतलो मोगाड भाव भयणानो एक एक अशें मायन्यूटली आमी पळोवंक या गोराब्यान तूं जियेता कितलो लोक आहा जायतो लोक आहा आवय बापूय आहात जाणटीं आसात आनी भुरगीं आसात तूं कितें करता
त्या जाणट्यांक तूं सांबाळटा, त्या भुरग्यांक बरो रस्तो दाखयता. शेजारी आसात, जायते फावटी शेजारी दुयेंत आहात, देवान तुका पांय दिल्या, ह्या पांयांनी भायर सर, ह्या पांयांनी चलून वच. पिडेवंतांक आहात तांची खबर घे. ऑर्फनेजीस आहात त्यांची थंयसर त्या भुरग्यांची खबर घे. बणकुणीन लोक आहात केन्नाय सोयेक घेवन तांचो उगडास करून वसूंकूय ना जाल्यार तांच्या पासत देवा लागीं माग. कितलें बरें करूं येता. मोगाळ भाव भयणानो, हाका म्हणटात देवाच्या मानाक तूं करशी, देव तुका दितलो. केन्ना दितलो म्हज्या लागीं विचारी नाका. आय एम नॉट एबल टू टेल यू दीस आन्सर. पूण एक दीस तुका देव दितलो. तुका बेवना दोळ्यांनी पळोवपाक, जाल्यार तुज्या भुरग्यां बाळाक देव फावो करतलो. भुरग्या बाळाक फावोंक जावंक ना, खंयसरी तुज्या शेजाऱ्या मदें खंयसरी एके सुवातेर देवाचें बरेंपण येतलें. आनी त्या खातीर देवान पळय तुका दिलां बरेंपण, दुसऱ्याकूय वांटून दी. पयशे न्हू, दुडू न्हू अशें. जेन्ना बरेंपण म्हणटा इजमोल घाला तशें म्हणिना. एक बरें उतर दियात. रोडटेल्याक अशें एक बरें उतर दी. तुज्या बोळसांतलो लेंस काड आनी त्या रोडटेल्या मनशाचें दुकां पूस. तुजी केन्नाय देव दुसऱ्या वरवीं तुजीं दुकां पुसतलो. मोगाळ भाव भयणानो, पडलेल्याक हात दी. पडलेल्याचेर ओदीक फातर मारिनाका. विचार त्या मनशा लागीं, बाबा तूं कित्याक रडटा, कित्याक बसला, कितें जालां. देवान तुका जीब दिल्या, हें उतर दी. बरें चिंत सदांच दुसऱ्याचेर. बरें चिंतप आसल्यार तुजें बरें उलोवप जातलें. कुसलेलें चिंतप, कुसलेलीं उतरां. संवसार शिकयता त्या प्रमाणें न्हय. संवसारांत तुका शेबासकी दितलो. घाडयो म्हणल्यार बरो हुशार मनीस म्हणटाले. दुसऱ्याचेर उलयता तेन्ना कॅपेबल मॅन अशें म्हणटाले. पूण देवा मुखार तुज्या कुटुंबाक घाण येतली. हें सदांच मनांत दवर. बरें उलोवशी, देवाचें बरें उतर तुज्या काळजान, तुज्या मनान येतलें. काळीज तुका दिलां, काकुतीचें काळीज जावं. तुजें काळीज कुसलेलें जावं न्हय. मोगाळ भाव भयणानो, जायते फावटी आमी फ्रूट घेवं येता. फ्रूट भायल्यान असो बरो आसता आनी कातरीत जाल्यार, उगडीत जाल्यार भितर किडे कुसलेले आहा. असलें काळीज तुजें जावं न्हय. तुजें काळीज नितळ निर्मळ जावं. नितळ काळजान, निर्मळ काळजान बरी कोरणी केलेली देवा मुखार पडजोळटली. देवा मुखार तूं पळयतलो. बातीज तुमी घेतला, हांवें घेतला. बातीज घेतला तेन्ना आमच्या हातान पाद्रीन वात दिलेली आनी वात उजवाड दिवंक. हे वातीच्या उजवाडान बऱ्या रस्त्यान चल. हे वातीच्या उजवाडान बरें कर. काडोका थंयसर बरें उतर दी. दुका थंयसर कुशालकाय वांट. रोडण्या थंयसर बुजवणीची उतरां उलय. हाका म्हणटात सोशल वर्क. सोशल वर्क मोगाळ भाव भयणानो, डोनेशन दिवप अशें न्हय तें. सोशल वर्क म्हणजे स्पॉन्सरशीप दिली व्हडली फेस्त करूंक अशें न्हय. सोशल वर्क देवाक मानता तसलो, भावार्थान केलेलो, देवाच्या मानाक आनी पेलेच्या फायद्याक. तर मोगाळ भाव भयणानो, आमकां देवान बरें मन दिवं. आमकां देवान बरी कृपा दिवं. आमकां देवान बरें काळीज दिवं. हे बऱ्या काळजान, हे बऱ्या मनान सदांच पावलांनी पावलांनी आमच्या लागीं जाता ते प्रमाणे आमी करूंक. आनी जेजू म्हणटा, जी पळय कितें करता तशी खालतिकायेन ती म्हणटात, आमच्या लागीं जाता तितलें साहेब आमी केलें. तुज्या लागीं कितें जाता तितलेंच कर. डोंट एस्केप, डोंट रन अवे.
हांव आसा म्हज्या लागीं जाता हांव करतां सायबा म्हज्या लागीं जायना सायबा म्हज्या लागीं तें जायना तेंवूय बी देवाक मानतलें. उबी रावया. मोगाड भाव भयणानो, देवाचें उतर आमी आयकलां. दिसभर घडये नायाची थोडीशीं उतरां मोजी. ह्या उतरांनी आमचो भावार्थ गोड जावन देवाचेर आनी हो भावार्थ गोड करून तो आमी उच्चारुया. सोत मानता देवाक, सोर पदार बापाक, स्वर्गा आनी प्रिमिंचार वचणाराक आनी जेजू क्रिस्तांव ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्याक. तो पवित्र आत्मी गोड सांबाळलो, आंकोन वेतान जल्मलो, पोस पिलाता काळ ताणें कोस सोंसली, ताका कुसात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गांत चडलो, सुर बापाच्या उजव्याक बसला. तुयेंतान जिव्या मेल्यांची मुळशी करून घेतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो येतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जेवणपण, सासणेचें जिवीत. आमेन. भोव मोगाड भाव भयणानो, जेन्ना तुमी रेतीराक येतात वा मिसान वांटो घेतात तेन्ना देवाक आर्गां दियात. सोबार लोक आहा, शेंबरांनी लोक आहा, तांकां कडेन देवान फावो करूंक ना, पूण तुमकां फावो केलें जाल्यार देवाक आर्गां दिवन देवाच्या हातान आमची मागणी घालुया. जावं कुडीचे वाटेन जावं वतम्याचे वाटेन सोबार गरजो आमकां आसात ते देवाच्या हातान घालुया. आमच्या पाप सायबा, बिस्म सायबा, सगळे पाद्री आनी माद्री देवाच्या उतरा प्रमाणे आपले पोरचेक चलोवंक आदार दितात. हांकां देवाची जाणवाय आनी कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोता तुका. आमची तरणाटी, आमचे फुडले पिणकेचे खांबे, ती देवाच्या पवित्र आत्म्यान आनी पवित्र पोदवेन बरोवन दुसऱ्यांक जेजूचो उजवाड जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोता तुका. आमच्या आयच्या समाजांत जायतीं भाव भयणां पिडेक दुयेंसाक सांपडल्यान तर तीं केरीत भाशेन देवाच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन जेजू क्रिस्ताक मेलेल्यांतलो पुनर्जिवंत केला. त्या सर्गीच्या बापाच्या आत्म्यान तांकां सुटका दिल्यार पुरो म्हूण देवाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोता तुका. आमचे कुटुंब देवाच्या उतराचेर बांदलोले जावंक पवित्र माकणीन मोगान भरलोले कडपार बांदलोले घराब्या सारके जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोता तुका. मोगाड भाव भयणानो, देवाचें बरेंपण म्हणजे कितें? देवाचें बरेंपण म्हणजे बरें जिवीत, नितोड निर्मोळ जिवीत देवा मुखार मनशा मुखार असलें जिवीत आमकां देवान फाव करूंक ओगीच रावन तूं मागणें कर. जबाब
जेसूच्या नावान बापा हे मागणे कोता तुका जेसूच्या नावान बापा हे मागणे कोता तुका बसूया. आमचे बोले मोरताना निष्ठुलो साकारो दयाळ बाबा मोय मोगान ताचे वरवीं आमकां पळय दयाळ बाबा मोय मोगान ताचे वरवीं आमकां पळय पवित्र आत्म्या देवून ये दानाचे संस्कारच्या जेसू सोबे आमचो यो देवा कासा आगोरच्या जेसू सोबे आमचो यो देवा कासा आगोरच्या. म्हज्या भाव भयणांनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्पदापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. उबी रावया. देवा आमच्या बापा, तूं कोरी भक्तीची आनी शांतीची जोर तुजे मोहिमेक फावता मान आमी दिवं सोकोर आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी हे आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या स्मेया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे ही सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक दान पाळटा. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पवित्रांनी सास्तीन देवा सोरकाणी आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या स्मेया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जोल्मान दिलो आमकां ताणें जोल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टां मरणा वरवीं सोडयली आमकां पात घातली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें आपल्या मोहिमेंत स्वर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगल्या दुतान भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय. मोगाणभाव विनानो आतां महाप्रार्थना सुरू करता आनी ह्या महाप्रार्थनान खालतिकायेन देवा लागीं मागता जें तुमी कितें चिंतात देवान बरेंपण तुमकां दिवंक तें बरेंपण तुमकां फावो जावं. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून आनी देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्मेया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कोश मरोन सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी आतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कराराचें हें रोगोत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत
आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गोड परगोठोया. Sunya Jesu, ami ono katam, ani ekalchitle piedra. Title bauti tu voivoam Jesu, ami tuje morar Golgotha. बापा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडा आनी सोडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो करून देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितुमीचे विसालेचे पवित्र सवेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बायगून बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगळ्या निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान तेय आमच्या भाव भणची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टाकोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मुखार मोट पडयोंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता कोरमळे देवाचे माई सांगाती बायगून तोरमुता आनी सोर आनी तुका मानवयल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजे महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनान. मोगाड भाव भयणांनो, कितेंय तरी आमी बरें करतले जाल्यार देवाचो आशिर्वाद आमकां आसूंक जाय आनी देव तुजे आशिर्वाद घालतलो जेन्ना तूं देवाक मागणें करता. तर आमी जेजूच्या उतरांचेर भरोसो धरून सगळे आमच्या बापा हे मागणें म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां यो, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तण्यान पडोवन दिवं नाका. सर्वेस्परा सर्वेटांतली आमकां निबार दयेकुने जिवितान संवस्ताय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुवर्णराज क्रिस्ताच्या चेड्याक आमी बरोशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपात गले सुटोय आनी सोऱ्या कातांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवाडचेर दिश्टी घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया. तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप कर. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. मोगाड भाव भयणांनो, आतां आमी जेजूक आमच्या काळजान घेतले. काळजान घेवच्या आदी जिबेर पयलीं आमी घेतले आनी तूं जेन्ना जिबेर जेजूक घेता तेन्ना जेजू लागीं माग, मोगाडा जेजू नितोड निर्मळ जीब म्हाका दी. सदांच मागणें करूंक, पेल्याचें बरें उलोवंक, देवाक वाखाणूंक,
पेल्याक वाकडूंक पेल्याचें बरें करूंक म्हजीं उतरां मोगाचीं काकुतीचीं जावं हे जिबेंतल्यान भायर सरतात देखून म्हाका नितोळ निर्मळ जीव फावो कर. क्रिस्ताची कूड आमकां ससनच्या जिविताक सांबाळूं.
शिया 하루간 딜비 समाधान kurbi Thoek lotasa Solata jivi Jesus Shia Harugan 딜비 समाधान kurbi Thoek lotasa तुझे शिएदा Jésus आमचे शिदुराव Jésus तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास तुझे शिएदा Jésus आमचे शिदुराव Jésus तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास पाप तुमका चेपता Jésus शिया तो काटा फाटका तो उकलून होता बापाचे वेगे पाप तुमका चेपता Jésus शिया तो काटा फाटका तो उकलून होता बापाचे वेगे तुझे शिएदा Jésus आमचे शिदुराव Jésus तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास तुझे शिएदा Jésus आमचे शिदुराव Jésus तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास दीस काटात रोडून Jésus शिया तो pusa duka to dita buzon to harta sontos dis kata drodu Jesus Shia to pusa duka to dita buzon to harta sontos तुझे शिएदा Jésus आमचे शिदुराव Jésus तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास तुझे शिएदा Jésus आमचे शिदुराव Jésus तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास कोण कोणा सांगा Jésus शिया तो सगळ्या वेळा विश्वासी मोगान तू
तुमचेशी आसा कोण कोणा सांगा जेजूशी येया तो सगळ्या वेळार विश्वासी मोगान तुमचेशी आसा तुजेशी येता जेजू आमचेशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास तुजेशी येता जेजू आमचेशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास वाट मेळना काळजांत जेजूशी येया जेजूचो फाटलो कोता ती सगळी उजवाडान चलता वाट मेळना काळजांत जेजूशी येया जेजूचो फाटलो कोता ती सगळी उजवाडान चलता प्रार्थया सर्वेस्परा जिव्या देवा उतराच्या संस्काराच्या जेवणान तुज्या भावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय तुज्या मोगाच्या पुताच्या अमोडीत मांस आनी रगत घेवन ह्या भोव व्हडत्या देण्याचो आमचो चड आनी चड फोड काडूंक आनी सासणांक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक आमी पावूंक हें आमी मागतां क्रिस्तांव आमच्या स्मेया वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सोबी आसूं मोगाड भाव भयणांनो आयच्या दिसाचे म्हजी निमणे उतरां तुमकां देवाचें बरेंपण आमी घेतलां तुमी विकतें घेतलां देवान फुकट आमकां बरेंपण दिलां हें जिवीत आमी जियेता तें आजून पर्यंत देवान संवसारान आमकां दवरल्या तें देवाचे कृपे आमी चलता उलयता हें देवाचें फुकट देणें देवान आमकां दिलां तर फुकट दिलां देवान तें बरेंपण तूंय फुकट दी कितेंय आपल्याक फायदो पडटलो अशें म्हूण म्हणिनाका
चिंती नाका तुज्यानी कितेंय बरें करूं येता देवाच्या मनाक पेल्याच्या फायदाक तें कोर सोर पवेदा देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात की सजे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा Arga tuka